विधानसभेचे बजेट अधिवेशन 2 फेब्रुवारीसावन सीएम म्हणटा सरकारी ए आणि बी कॅटेगरीच्या पोस्टांक कोंकणी सक्ती DDSSY सकयल आरोग्य सुविधांक आयुष्मान भारत आभा कार्डाची सक्ती। जुवारीची दुसरी 4 लेन आज उक्ती। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी करतलो लोकार्पण। रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि परवरच्या 4 लेन फ्लायओव्हराच्या कामाची बुनियाद सांजे। साइट सिलेक्शन पॅनलाचे रिवणा गोवा IIT 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीक तत्वता बावटो। सांगेचो आमदार मंत्री म्हणटा IIT चो मार्ग मेकळो। संसदेत स्मोक क्रॅकर केशीत लोकसभेत धुमशाणा चालूच। अनेक 3 खासदार सस्पेंड। एकूण 146 विरोधकांचो निलंबना आड दिल्ली मार्च। गोयचे बीजेपी सरकार दुसरे पोर्तुगीज भौमाच्या इशूचेर आरजी आमदार विरेशाचो फोग। प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष पाटकर म्हणटा उदरगत जाय लोकांच्या पोटार मारून न्ही। सनबनाक रातची 12 मेरेन मेकळीक। पर्यावरण मंत्री म्हणटा 24 ते 31 डिसेंबर आवाजावेले निर्बंधाचेर सूट। एजी कोर्टाक सांगता सनबन 10 बंद 31 डिसेंबराक ना उपरांत मंत्र्याचो खुलासो। अनुगोयात ड्रग्सा आड कारवायेक नेट। मुख्यमंत्री सांगता वर्सभरात आतामेरेन 204 किल ड्रग्स जप्त करून केला नष्ट। मोल 8 कोटी 38 लाख। ब्रिटिश IPC CRPC एव्हिडन्स ऍक्ट गेले। भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता साक्ष अधिनियम विधेयका लोकसभे उपरांत राज्यसभेतूय पास। घर मंत्री शहान सांगले महत्व। मेर्शेच्या 1,05 लाखांची तोपी। आरोपीन कागाळ करतल्याक बँकेचो कर्मचारी म्हणून सांगून त्याच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यातली 5 लाखा परस मायज रक्कम काढली। संसदेत दुडगूस घालपी अनेक 3 खासदार निलंबित। एकूण 146 निलंबित। लोकसभेचे 100 राज्यसभेचे 46 विरोधी पक्षांच्या खासदारांचो निषेध मोर्चा। लोकसभा 1 दिसा आधी तहकूब। जम्मू काश्मीराच्या राजौरीत भारतीय लष्कराच्या ताफ्याचेर आतंकवादी हल्लो। 3 जवान शहीद 3 जखमी। आतंकवाद्या आड चकमक। चकमकी वेळार आतंकवाद्यांचो ताफ्याचेर हल्लो। अयोध्येत 22 जानेराक श्रीरामाचे मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा। सुवाळ्याक काँग्रेसीची सोनिया गांधी विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेक आमंत्रण। संसदेत फोग लावन दुडगूस घालपाच्या प्रकरणात 4 दुबावितांक कस्टडी 15 दीस मेरेन वाडयली। कर्नाटकाचो सॉफ्टवेअर इंजिनियर सईकृष्ण जागाडी उत्तर प्रदेशातल्या अतुल कुलश्रेष्ठाक दिल्ली पोलिसांनी घेतलो ताब्यात। भारताच्या वखदा नियंत्रण विभागान 4 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या भुरग्यां खातीर अँटी कोल्ड वखदांचेर घाली बंदी। खोकलेचे सिरपीन 146 जाणांक मरण। भारतात तसले वखदांचेर बंदी। लालू प्रसाद यादव आणि ताचो पूत बिहारचो उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवाक ईडीचे समन्स। नोकरे खातीर जमीन घोटाळ्याच्या स्कॅमात CBI उपरांत ईडीची चौकशी सुरू। तेलंगणाच्या रेवंत रेड्डी काँग्रेस सरकारान तबलिगी जमातीच्या कार्यावळी खातीर 2.5 कोटींचे केले फंडिंग। भाजपान केलो इशू। ANCन 2 वेगवेगळ्या गिरी आणि गोवा वेल्ला रेड मारून वट्ट 16 लाखांचे ड्रग्स धरले। दोगांक उखलले। पंजाबाचो मंत्री अमन अरोरा दोशी 2 वर्सात बंदखण। तेवटेन तमिळनाडू DMKचो मंत्री पोनमडी आणि ताच्या घरकांनी बेहिशेबी मालमत्तेचे केशीत 3 वर्सां बंदखण। मणिपुराच्या दंगलींनी मरण आयिल्ल्या 87 कुकी झो बळींच्या बॉडीचेर सामुहिक निमाणे संस्कार। संजय सिंग रेसलिंग फेडरेशन इंडियाचो नवो मुखेली। आदलो वादग्रस्त मुखेली ब्रुज भूषणाचो वांगडी संजय सिंग। निषेध म्हूण रेसलर साक्षी मलिकाची रेसलिंगांतल्यान निवृत्ती।